कोंकणी भाशा मंडळाचे पुरस्कार ह्या वर्साचे असे आसात. मानाचो जो सेवा पुरस्कार आसता तो फादर मोइझीन आताय हांकां फावो जाला. फेलिसियो कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार ह्या वर्सा अरुणा पाटणेकार हांकां फावो जाला. लिबोरियो फुर्तात ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार भोवमानी संदेश प्रभुदेसाय हाका फावो जाला. जुजे पेदाद क्वाद्रोस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार ह्या वर्साक महेश नायक हाका फावो जाला. वेगवेगळे साहित्य पुरस्कार आमी भेटयतात. तातूंत भितर नरसिंह दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार बाब सावियो पिंटो मोगाची भेट ह्या पुस्तका खातीर फावो जाला. सर्गेत रॉक बारेक यादस्तीक साहित्य पुरस्कार पुस्तक कुत्तला खातीर कुतल म्हणून ताचें पुस्तक आसा तो प्रकाश दत्ताराम नायक हांकां फावो जाला. कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार ध्रुव म सुखटणकार हाका दयाळ धुमके ह्या पुस्तका खातीर फावो जाला. मोनराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार यशवंत पालेकार हांच्या सांग सांग काणी सांग ह्या पुस्तकाक फावो जाला. चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार ह्या वर्सा विन्सी क्वाद्रूस हाका फावो जाला. आनीक ओनुशान एक नवो पुरस्कार रामनाथ मणेरकार हांच्या यादस्तीक सुरू केला. तो भोवमानी शांताराम बर्दे वालावलेकार हांच्या मेघदूत ह्या पुस्तकाक फावो जाला. हाची म्हायती आमी सगळे हे संस्थेक शिक्षण संस्थेक आमी धाडल्या. पयली इनाम आसा ते 2000 रुपयाचे आनी ताचे भायर ताका एक सर्टिफिकेट आनी मेमेंटो मेळटा. दुसरो इनाम जिखपी ताका 1500 रुपया इनाम आसा आनी सर्टिफिकेट आनी मेमेंटो. आनी तिसरो इनाम जिखप्याक 1000 रुपया. सो 2000, 1500 आनी 1000 रुपया हे 3 इनाम आसा. आनी चवथो प्रायज विनराक ताका 500 रुपया कॅश प्रायज सर्टिफिकेट आनी मेमेंटो. कोंकणी भाशा मंडळ सगळ्यांक कोंकणी मोग्यांक लेखकांक आमंत्रण दिता की ह्या सुवाळ्याक हाजीर जावचें म्हणून आनी भाग घेवचो. आमी वेगळे तरेन हें करतात सादरीकरण जातलें ह्या सुवाळ्याचें. म्हळ्यार स्टेजीचेर सगळ्यां बसून फक्त भाशणां जावचे परसय आमी वेगळे तरेन वेगळे कॉन्सेप्ट घेवन येतात आनीक सगळ्यांनी मुद्दम येवचें ह्या सुवाळ्याक अशें सगळ्यां खातीर. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर ही शाळा आसा, विद्याभवन कोंकणी शाळा आसा. सो तांचे भुरगे बी कितें कितें प्रेजेंट करतले त्या वेळाचेर. म्हळ्यार आमकां खुबश्या सर्तींनी प्रायज मेळ्ळ्यात ते इव्हेंट हें करतले प्रेजेंट करतले.